वैभव गजेसू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचें उतर आमकां फावो जालां. माथेवाचो वांजेल 20 आनी 8 अध्याय 8 ते 15. मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्सेस 8 to 15. इतलें आयकून त्यो स्त्रियो अर्दे भियान अर्दे संतोशान म्हणले बरी समाधी तावन शिसांक खबर दिवंक धांवी गेल्यो. तेदवा एकचपणे जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. तितल्यात त्यो लागीं सोरल्यो आनी ताचे पांय धरून तांणी ताका नमस्कार केलो. तवळ जेजून तांकां सांगलें, भिये नाकात, वसा आनी म्हज्या भावांक गलिलियाक वचूंक सांगा, ते म्हाका देखतले, थंय ते म्हाका देखतले. स्त्रियो गेल्ल्यो पाऱ्याघरा मदें थोडे शाराक गेले आनी घडुल्ल्यो सोर संगती प्रधान याजकांक तांणी कळयल्यो. तवळ प्रधान याजक वचून मतबऱ्यांक मेळ्ळे आनी दोनी पंगडांनी सांगता मेळोवन एक मतलाब केलो. शिपायांक तांणी बरो दुडू खावयलो आनी तांचे करना हे परी सांगयलें. राती आमी न्हिदोन आसल्या वेळार तांणी ताचे सीस आयले आनी ताची कूड चोरयां व्हरून गेले आनी तांकां धैर्य दिवन ते म्हणाले, आनी ही खबर अधिपतीच्या कानाक बी पडत जाल्यार ताका आमी समजयता आनी तुमची भद्रती आमी पळयता. शिपायांनी दुडू घेतलो आनी तांकां शिकोवन दिल्ल्या प्रमाणे ते तांणी केलें. अशें ही खाणी जुदेव लोकां मदें विस्तारली आनी आज पर्यंत ती तशीच चालू आसा. उतर आमकां फावो जाला. एक जेजू त्या स्त्रियांक दिश्टीक पडटा. ती फोंडांत खाली फोंड पळोवन रितो फोंड पळोवन भियान आनी थरथरोन कितें त्या दोगां आंजबड्यांनी तांकां सांगलें, देवदूतांनी कितें सांगलें तांकां, तें भियान थरथरोन अर्दें भियान अर्दें संतोशान ती धांवी येता आसतना जेजू तांकां मुखारच मेळटा आनी जेजू तांकां समाधान तुमकां म्हूण सांगता. समाधान तुमकां. जेजूचे एक बरें उतार हरये कडेन खंय येतना समाधान तुमकां. देखून आमी जाल्यार हरयेका खंय घरांनी आमी वेता आसतना या खंय आमी येता आसतना खंय लोकांक मेळटा आसतना खंडीत एक आशिर्वाद आमी समाधान तुमकां खंडीत जावन त्या घरांत वस्ती करतल्या समेस्तांक समाधान मेळटलें आनी खंडीत जावन थंय समाधान आशेवची मनशां आसत जाल्यार आमचें समाधान थंय तांकां मेळटलें आनी तें समाधान देवान दिल्लें तें तांकां तें फावो जातलें. देखून आमी आमच्या जिवितांत मगच्या भावांनी भयणी पयल्या सुवातेर आमी समाधानान जिवंक जाय. आमी समाधानान जियेल्यार मात्र देवाचें समाधान आमचें थंय वस्ती करता. आमी बेश्टें तरी ना समाधानान जियेता जाल्यार कुटुंबांत ह्या वाड्यांत ह्या शेजारा ह्या समाजेंत आमी ना समाधानान जियेता जाल्यार आमी हेरांक समाधान दिवंक शकना. बगार आल्लें समाधान आमी बिगडूंक शकता. आनी एकल्यांचें समाधान बरें आसलें तें काडूंक आमी शकता. कित्याक आमचें थंय ना समाधान आसा. देखून अर्येकल्यांनी ह्या संवसारांत सोमयाक कोण पातये येतात, कोण सोमयाक कोण भावार्थान आनी विश्वासान देव आनी सोमयांनी सोडवणदार म्हणून घेतात. तांणी ह्या संवसारांत समाधानान जिवचें गरजेचें जावन आसा. समाधानान जियेल्यार मात्र आमी हेरांत समाधान हाडयेत. जर आमी समाधानान जिवंक जायना तर हेरांत समाधान आमी पाड करता. आमी जावन समाधानान जिवंक आमी ना, पूण हेरांकी आमी समाधानान जिवंक आमी सोडिना. कित्याक आमचें थंय आसलेलें ना समाधानांत हेरांचें समाधान बिगडायता आनी जें आमचें थंय आसलेलें समाधान आसा जाल्यार हेरांत आसलेलें असमाधानी समाधानेक हाडपा वयता. देखून हें जावन आसा की जेजूचें वर्तें आशिर्वाद आज समाधान तुमकां म्हणून. आज आमकां हर एकल्यांक समाधान आमच्या कुटुंबांनी मेळचें, आमच्या घरांनी मेळचें. हर एक ह्या संवसारांत जियेतल्या घोव बायलांत ते भुरग्यांत हें समाधान आसूंक जाय. कित्याक हें जेजून दिवचें धर्मार्थी एक वर्तें देणें जावन आसा, समाधानीचें देणें. आनी समाधान आसलेलो मनीस समाधानान ह्या संवसारांत जियेता. ताका कश्ट येवन दी, अनवर येवन दी, पिडाशिडां येवन दी, निराशपण येवन दी, सलवण येवन दी, ह्या रिणाचे भार येवन दी जाल्यार तो समाधानान आसता. कित्याक जेजूचें समाधान तांच्या काळजांत आसा जाल्यार ते खंडीत ते समाधानान जिवंक शकतात. आनी हर एक कितें तांचे विरोध आयलेले ते पागोर ते कसलावन घालूंक शकतात. आनी तितलेंच न्ही, त्या समस्येतावन त्या प्रॉब्लेमांतावन त्या पिडेतावन ह्या चलवणेतावन ते भायर येवंक शकतात. कित्याक ते समाधानान जियेतात. देखून आज देवान आमकां तें दिवचें समाधान सदांच आमच्या जिवितांत रुथा जावं दी. आज आमी पयलें वचप आमी पळयल्यार दमदूताच्या कृत्या पुस्तकांत आमकां 2ऱ्या अध्यायांत थोडी संगती वाचूंक मेळटा. थंय
14वें वाक्य आमकां सांगता पेद्रू 11 जाणां सांगता उबे रावन व्हडल्या तळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो, जुदे भवन आनी जेरुसलेमच्या निवाशानो म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता उतरांक तुमी चीत दिया. तुमी चिंतात ते प्रमाणे मनीस पियोवन आमाल जावनात. सकाळीं 9 वरां जालीं तितलींच, पूण योयल प्रवाद्या मारिफात कितें देवान सांगून दिल्लें तें घडलां. तांणी म्हळें आनी निमाणे दिसांनी हांव करतलो म्हणटा देव, सगळ्या मनशाकुलाचेर हांव म्हजो प्रेरक आत्मो ओततलो म्हणटा. देखून आमी समजून जियोंक जाय ह्या संवसारांत आनी सर्व रितींनी देवाचे आपले संत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका देवान तुमच्या अधीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनभवत्या करना कुर्सायलो आनी जिवेशी मारलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. जर आमी वाचता जाल्यार धर्मदत्ताची कृत्यां पुस्तक 2रो अध्याय आनी 23 वाक्य थंय सांगता. जेजून कुर्सायलो आमचेंत पादाक आमचेंत आमी जियोवची ती रीत जावंक पुरो, आमच्या पाताक जावंक पुरो, आमी बक्षिणांतल्यो संगती जावंक पुरो, ह्या हेरांक आमी प्रत्येक जावन वायट उलोवलें हें सगळें जेजूक आज कुर्सार मारूंक हर एकल्या म्हजो आनी तुजो वांटो आसा. जेजूच्या कुर्सातान वळलेल्या हर एक रगत तें आमकां धुवन नितळ करता, परिशुद्ध करता आनी जिवितांत देवाक अब्बा बापा म्हणून उलो करचे भाग तो आमकां जोडून दिता जेजू. देखून आमी खंडीत जावन देवा थंय बक्षाने जोडिल्ली परसां आमी जेजून आमकां बक्षाने दिला. पूण बक्षाने दिला जाल्यार ताणें कितलेंगी ताका फारीक करचें पडलें. ताचें जिवीत फारीक केलें, पयशांनी न्ही, भांगारांनी न्ही, नासांवच्या माल्यांनी न्ही, बगार ताच्यात अमोलीक रक्ता वरवीं आमच्या पातकाक फारीकपण ताणें दिलें. ताच्या कुडीच्या एका गाया वरवीं ताणें सोंसलेल्या त्या कश्टां वरवीं, ताणें सोंसलेल्या त्या निंदे वरवीं, ताणें सोंसलेल्या त्या अपमाना वरवीं तें म्हज्या आनी तुज्या पातका खातीर फारीकपण ताणें दिवचें पडलें. देखून आज मगच्या भावा आनी भयणी जेजूचो मोग आमच्या काळजान नियाळया. जेजू आमच्या खातीर, आमच्या पातका खातीर, आमच्या कुटुंबाच्या सल्वासा खातीर, म्हज्या आनी तुज्या सडवणी खातीर त्या कुर्सार मेला जाल्यार आनी कुर्सार तो उरोवना, बगार तो जिवन जावन आमच्या मदें आसा, आमच्या सांगाता जियेता, आमच्या भितर तो आसा आनी आमचें जिवीत नवें करता. आनी मागण्याची बळवंत हातेरां आमकां कर. जेजून केल्लेलीं हर एक कामां ह्या संवसारी हांवें आनी तुवें हर एकल्यांनी करूं की तो आमकां ताच्या पवित्र आत्म्यान अभिशेक करता. तर पेंतेकोस्ताक आमी राखून रावचें न्ही, बगार हर एका दिसा आमच्या जिवितांत पेंतेकोस्त जावं दी. हर एका दिसा तो पवित्र आत्मा आमच्या जिवितांत आसलो तो धैर्यान भरोवन दी आमकां आनी देवाचें उतार बाळादीक तरान परगट करूंक आनी सर्व संवसारांत बरेंपण करूंक, समाजान बरेंपण करूंक, कुटुंबान बरें करूंक आमकां जाल्लें मन आनी समाधान सर्वेस्पर देव आमकां समेस्तां की आपल्या पुता मारिफात फावो करून दी म्हणून आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां मगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळचो कशें जेजो. भाग्यवंती मरिया देवाच्या माये अम्मा बापयां खातीर विनंती आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.